सण तेव्हा पोरमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता देखून हांव तुमकां सांगता, तुमच्या जिवेक कितें खावचें जेवचें आनी तुमच्या कुडीक कितें न्हेसचें पांगोरचें म्हणून लेखार ताव हुस्को तुमकां नाका. खाना प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसनान प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया अंतरालांची सुकणी, ती वोंपिनात लुविनात वा तुंप्यांनी पोंजेनात, तरी पूण तुमचो स्वर्गीचो बाब तांकां पोसता. तुमी तांचे प्रास कितल्यांकी उटीम न्हय. देवाचे उतर हे. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी मुरयेक फुलां भेटयलीं. फुलांनी विविध बोण आसा, रंग आसा आनी ताका विविध रितीचो परमळ आसा. आनी आमी मनशांय त्याच रितीन विविध बोणांनी विविध रंगांनी भरिल्लीं, विविध सुवाद परमळ तालेंतांनी आमी भरिल्लीं. आमचें सगळें जिवीत आज हांगासर मुरये मुखार हाडटा आनी मुरयेक आमी भेटयता. मुरयेक भेटयता नवी कणशी, मुरयेक भेटयता फुलां, मुरयेक भेटयता आमचें जिवीत. आनी हें सगळें आशिर्वादीत करच्याक आज नव्या बेळ्याचें फेस्त, मुरयेच्या जल्माचें फेस्त आमी आचरण करता. ह्या संदर्भी आमचें जिवीत ह्या रितींत मुरये मायेता देवाक आनी अशें आमचें जिवीतच सोम्याक आमी भेटोवचें. मुरयेन आपलें जिवीत देवा बापाक भेटयलें, तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें जावं म्हूण सांगून. आनी आमी आज तेंच मागचें, तेंच भेटोवचें. तर आज ही कणशी आमी आशिर्वादीत करता आसतना, नव्या बेळ्याचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमच्या ह्या जिविताक गरजेचें खाण विविध लोक विविध वावरां मुखांतर आमकां दिता. आनी त्या रयतां पासत आमी मागया. हांगासर जमा आसच्या आमच्या हर एकल्या पासत आमी आज विशेष करून मागया. सोम्याचे नावी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. प्रार्थुया. हे देवा, सर्ग आनी संवसाराच्या रचणारा, तूं अंतराळ्याच्या सुकण्या पोसताय, बागेंतल्या फुलांक सोबयताय आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक आमचो दिसपडटो ग्रास चडूंक वेळा वेळार पावस आनी दंड पृथ्वी फळां बरीत करून आमकां आमच्या वावराक तूं फळ दिताय. कृपेन आनी आमच्या परिश्रमान आमच्या शेतान जाल्लें हें नवें भात आमी तुजेशी हाड आमी तुका अर्गां दिता. आनी ह्या भाताचेर, ह्या बेळ्याचेर आनी आमच्या जिवितार तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. हे पवित्र केल्लें भात सेवलेलें आमी तुजी भुरगीं तुज्या आशिर्वादांनी भरून आमच्या माये संगी एक दीस सरकार तुका रूप पळोवंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. ल्हान भुरगीं मुखार या. आतां आमी मुरयेक होबळशें गीत गायता आसतना तुमी ती फुलां तुमकां दितात, ती फुलां तुमी मुरयेक भेटोवची. ल्हान भुरग्यांक फुलां 3 फावटी उदक आसात, 3 फावटी उदक आसात. तुमकां सांगतात जाल्यार तुमी मुरयेक ती फुलां भेटोवची.
going to have the procession. First, the children will leave from here. Behind them, all the others. And then last will be the priest who will be following him. Children, please start moving. Please don't move from the sideways because it is slippery. You have to be very careful when you all are walking. Form two lines and move. खासगी जीवनाच्या अभ्यासा खातीर वर्गामध्ये शिकून आसा जाल्यार आमची जात आनी
प्रकार दाखवून देऊन एकामेका ओळख संपर्क करून आचारसंहिते म्हणून विनंती करतो. मंदी बेस्ट म्हळ्यार मरिमयेचें आराधन आनी प्रकृतीचें नवें फळ हें भेटोवचे कुटुंबाचें बेस्तान आसा. ते दीस शुद्ध तरकारीचें जेवण करची रीत आदी जमयल्या. पूण आतां थोडे कडेन मांस मसल्याचें जेवण सेवन करतात ते त्या गांवच्या रिवाजी प्रमाणे आचरतात. आमच्या मंगळुरांत मंदी बेस्ट 19व्या शतमानांत 1900 वणपोर लागींसर फरंगी पेटे म्हणल्या गांवांत पयलें आचरण केल्लें उरता. जाल्यार हे बेस्ताचें मूळ जावन आसा गोंयांत पोर्तुगीजाच्या राजवटे वेळार हे बेस्ट आचरण केल्लें. फरंगी पेटेंत गोवा तवयल्ल्या पदऱ्या मुखांतर हे बेस्ट आयोजीत केल्लें. आनी पोरण्या गोंयांत ओल्ड गोवा मंदी म्हणल्या नांवाची इगर्ज आसा. हें म्हाका कळीत जाले वरवीं हांगासर हांव तुमकां सांगता. हे मंदी बेस्ताचो सगळ्या संख्येन एकदां तुमकां परतें हांव स्वागत करतां. तुमकां सुमेस्तान ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव स्वागत मागता आसतना हे मीस हें बलिदान देवाक मानूंक जाय. त्रेक देवाचो आशिर्वाद मागून हे मीस आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. आमी समाधान मेळोवंक जाय. आमी लागीं सरूंक जाय. समाधान मेळोवंक विविध कारणां आमकां मेळटात. फेस्त एक कारण, वास आनी एक कारण, गांव मागीर एक कारण जावन पुरो. खंयचेय कारण तें जावं दी पूण समाधान मेळचें गरजेचें. समाधान आसचें, समाधान रावचें भोव गरजेचें. एक समुदाय जावन ह्या इगर्जेंत ह्या देवदेवळांत आमी मीस पेटोवंक मेळ्ळ्या. जायते फावटी समाधान मेळ्ळें जाय म्हणून समोर चिंतल्यार हें जावंक ना. समाधान रावंक आमी सोंपोवंक ना. पूण मागीर सांगात म्हणून तें जियोवंक आमी सोडवलें आसा. त्या पासत आमी बोक्सांनी मागया आनी आमी सर्वां समाधान मागुया. हांव फाती सर्वपिता देवा आनी तुमकां पावयता. तुजो नांव सांगता कोणाची कोणाक आसात वायट आचरण आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पापां केल्या. वंशो अपराध व्हड अपराध ह्या सगळ्या सुद्दां संवाद करी सगळ्या देवतांनी बसता आनी तुमकां पावयता. म्हजे खातीर आमच्या सर्वसमोरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता.
तेसो आमच्या मती घडया या समुदाया पासून मागया आमकां हांगासर संगत हाडून गोवान केल्या पासून मागया आमच्या कुटुंबा पासून मागया गांवांत आमच्या बाबा बहिणी पासून मागया सर्गीच्या बाबा आमच्या सोडून दरा मोक्षा सैम दिवच्या खातीर अगणित जाणवायन आनी मोगान भगिवता उपकार मरियेक तुवें जल्मा हाडली हो दिसो जल्माची सोड संतोषान आनी संभ्रमता तुवें वेचून काडलेले जेजूचे आनी आमच्या आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवंक भवंतान भरवशांत आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो परदेव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता आससनाच्या आससना
घेवन पावलो तितूंत बरयलेले दुसरे चिठ्ठीवेले वाचप. बाबा भयणीनो, हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागोय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बेजुरायेचो आत्मो दिवंक ना, बगर गोटायेचो, मोगाचो आनी आप दमवणेचो. म्हणटच आमच्या सोम्याचो गोवाय कसो उबो रावूंक लोचे नाका. वो हांव ताचो पयली जाला म्हूण म्हजे पासत तुवें लोचचें न्हय. देवाचे कोलपेचेर पातळून शुभ वर्तमाना खातीर कश्ट सोसून घे. क्रिस्ता जेजूच्या भावार्था आनी मोगा संबंदी म्हजे कडसून तुवें आयकून जाताय ती निर्मळ शिकवण तुजो एकूच नमुनो करून दवर. तुजे आदीं केलेलो बरो ठेवो आमच्या सोवे जियेता त्या पवित्र आत्म्या उद्देशी सांबाळून राव. देवाचे उतर हे. देवाचो शोक सासणाक तोखता. त्या शोकाची बरी खबर तुमकां परगटल्या. जेजू फारिसेवांक सांगले, कोणेकलो गिरेस्त मनीस आसलो तो तांबडी आनी नाजूक सुन्नियान वस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा व्हडा दबाज्यान बरीं बरीं जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच सवनांनी भरोन ताच्या दारवट्याशी पडून आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजावेले पडटा ते खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची जमणां घेताली. मागीर जालें तें तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका अब्रामाच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून उरलो. एमकोणांत 8 विटे भोगता आसतना आपले दोळे उबारून अब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलेल्या लाजाराक ताणें पयस देखले आनी अशी बोब मारली, अब्राम बापा, म्हजे चुरचुरे दवर आनी आपले बोटाची केबी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब तोंडाक लाजाराक धाड, कित्याक ह्या उज्यांत हांव भारी बडबडटां. आनी अब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितांत जितलें तुवें सूख भोगलें तितलें लाजारान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कोर. म्हणटच आतां ताका उजवण मेळटा आनी तूं दगदगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगातां तुमचेशी वचूंक सोदीत जाल्यार ताच्यान जायना. न्हय म्हूण थंय तावन हांगा येवंकूय जाय, कित्याक आमचे आनी तुमचे मदें मोठें व्हडलें पाताळ स्थिरायलेलें आसा. तेन्ना ताणें म्हणलें,
तशें जाल्यार बापा ताका म्हज्या बापायच्या घरा धाड म्हूण ताचे लागीं पोरातून मागता. तर म्हाका 5 भाव आसा, ते हे व्हडव्हडचे स्वातेर येना जावन ताणें तांकां शिटकावचें. पूण अब्रामान ताका सांगलें, तांकां मोइसेस आनी प्रवादी आसात, तांची ताणें आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय अब्राम बापा, वेल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार ते मत बदलतले. शेकी अब्रामान ताका सांगलें, मोइसेसाचें आनी प्रवाद्याचें तें आयकनात जाल्यार वेल्यांतलो कोणूय जिवून जाल्यार लेगून तांचे मनांत सोत रिगचें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाताई तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा बहिणीनो, आल्तेद्रेसच्या याजकान हो दीस जायत्या संभ्रम आनी भरलो दीस. आमी आज मोती फेस्त आचरण करता आनी अंकुर मुनेचो जल्म दीस आचरण करता. आनी आज आमी फुलां भेटयलीं आनी मोती फेस्ता संदर्भी बरी एक फुलां भेटोवचो दीस वयर. आनी आमी आज आमच्या तांच्या घरांत म्हणल्यार बरी तरकारी पुरो तयार करून आज तरकारी रातचो तरकारीचो दीस. आनी ह्या दिसा आमी मांस खायनासतना तरकारी जेवचे ही एक रिवाज आमचे सांगत आसा. नव्या वेळ्याचो दिसी, नव्या वेळ्या आशिर्वाद करून नव्या वेळ्याचो दिसी आमी आचरण करता. सांगता मेळून नवे जेवचे. आनी हाच्या बराबर आज तुमी हांगासर सांगता मेळ्ळे जाल्यार कोंकणी भास, कोंकणी संस्कृतीचो दीस म्हणून कांय थोडे कडेन आचरण करता. परगांवांत गांवचो लोक खंय वाव करता, गांवचो लोक खंय आसा, परगांवांतल्या गांवच्या लोकांनी सांगता मेळचो दीस ह्या कोंकणी मिसाचो दीस. सगळ्या कडेन कोंकणी मीस आसना आनी ह्या मोती फेस्ता संदर्भी कोंकणी मीस आसा कर कोंकणी मिसाक सांगता मेळचो दीस म्हळ्यार मोती फेस्त जायत्या सक्तीक कारण जाता. सांगता मेळोवंक आमकां कारण जाता. ह्या संगतीक एक निदर्शन आमी खंयचे तिगेर म्हणून शर्मा तयार करून हांव तयार जावच्या संदर्भात हे घडीत हांवें वाचून घेतलें. त्या घडीत अशें आसा, मागण्याचे हात म्हणल्यार भितर तुमी पळयत आसतले, अशे हात जोडून आसले भितर तुमी हरएकल्यांनी पळयत आसतले. आनी त्या भितराचें नांव मागण्याचे हात. हाच्या फाटल्यान चरित्र आसा. हे मागण्याचे हात म्हणल्यार भितर प्रेम हँड्स हे भितर बरयल्लें वा हे भितर आयिल्लें आल्फ्रेड ड्युरर. आनी आल्फ्रेड ड्युरर हाच्या बापायक 18 जाणां भुरगीं. आल्फ्रेड ड्युरराचो आनी एकलो भाव आल्बर्ट ड्युरर. आनी हे मालगडे आल्बर्ट ड्युरर आनी आल्फ्रेड ड्युरर हे भाव, व्हडले मालगडे भाव. आनी हाच्या उपरांत 16 जाणां भुरगीं आसात. हाचो बापायक 16 घंटे 18 घंटे दिसा काम करतालो. कित्याक म्हळ्यार 18 भुरग्यांक पोसूंक आसलें. आनी आल्फ्रेड ड्युरराक आनी आल्बर्ट ड्युरराक
आयला आनी आतां तुवें शिकोवंक वयचें, तुवें शिकोवंक वचूं. तो व्हडलो आल्बर्ट आपले हात दाखोवन म्हणटा, पळय म्हजे हात, म्हजे हात गायले, म्हज्या हातांनी आज हाडां ना, ती मांसान भरल्यान जायत्या हाडांतले मांस भायर जालें. म्हजे हात पिडो जाल्यात, आज म्हाका शिकोवंक जावचें ना आनी म्हजी प्राय उतरल्या. आनी हें पळोवन आल्फ्रेड ड्युरर ट्रेन हँड्स और ताका आनी एक नांव आसा शिकपाचे हात म्हणून. हे हाताचे भितर सोडयता, आपले बाबाचे पिठो जाल्ले हात पडयले तो ते भितर सोडयता आनी ते फामाद भितर जावन संवसारांत उरता. हे भितराचें नांव हांवें तुमकां सांगलें, मागण्याचे हात वा शिकपाचे हात म्हणून. आनी आल्फ्रेड ड्युरर आपले बाबा आल्बर्ट ड्युरराचे हात पडून हे भितर आयले. हे आज हांवें तुमकां सांगलें कित्याक म्हळ्यार नव्या जिवचें, नव्या वेळाचें आमी फेस्त आचरण करीत जाल्यार हाका जायत्या जाणांचे मागण्याचे हात, जायत्या जाणांचे वावराचे हात, जायत्या जाणांचे शिकपाचे हात सांगाता मेळ्ळे. आमचे जायत्या जाणांचे हात ह्या फेस्ताक सांगाता मेळ्ळ्यात आनी ह्या खातीर आमी आज सकट सांगाता मेळ्ळ्या म्हणून आमी गीत गायता. आयच्या नियाळाक ह्यो 4 संगती हांव तुमचे मुखार दवरतां. आमी सकट सांगाता मेळ्ळ्या, लागीं सरया, बरी एक भोगोळ शिकता आनी ते कतार आसा सकट सांगाता मेळ्ळ्या, आमी बरी एक भोगोळच्या. त्या कताराचे ते 4 शब्द हांवें सांगाता मेळून तुमचे मुखार हो नियाळ दवरच्याक हाजर आसा. सकट सांगाता मेळचें भोव गरजेचें. We need to come together. Today in the world we see divisions everywhere. Divisions in the name of religion, divisions in the name of God, divisions in the name of language, divisions in the name of hierarchy, in the name of the dress we wear, in the color we have, in the language we speak, in everything we see divisions. There was a time when we were together. In the house we were together because there were no rooms, one hall and kitchen. And in that house we used to live together, we had unity. आमच्या घरांत एकच कूड आसलें आनी त्या कुडांत सगळ्यांक न्हिदलें आनी थंयसर डिविजन म्हणलें नासलें. घरांत कोणां आसलें की आसल्यार एक कोण आसलें आनी त्या एका कोणान आमी सकयल उलयतले. एक कागद कोणाच्या मोगाच्या मनशाचे कागद आयल्यार आमी ते सडक पोवटी परत आनी परत वाचून मोग वांटून घेतले. पूण आज आमची जिणी रीत बदलल्या आनी वी हॅव डिविजन्स इन एवरीथिंग. आमच्या जीवची प्लेट ती आमचीच आसा, आमचेच म्हणलें फोन आसा, आमचेच म्हणलें कूड आसा, आमचेच म्हणलें टीव्ही आसा, आमचेच म्हणलें वाहन आसा आनी अशें सांगाता मेळोवंक कारणां ना जालां. सांगाता मेळोवंक कारणां ना जालां. We don't have a reason to come together. That's where here there is a celebration. आनी ह्या संभ्रमांत आमी सांगाता मेळोवंक कारण जाता. मीस एक आमकां सांगाता मेळोवंक कारण जाता. हे एवकारिस्ताचें बलिदान आमकां सांगाता मेळोवंक कारण जाता. If there was no mass, if there was no prayer, we would not come together. We would not come together in the house also. मागण्याचो देखून मागण्याक आमी सांगाता मेळटा, मागण्याक सांगाता मेळटा देखून जेवणाक सांगाता मेळटा, जेवणाक सांगाता मेळटा देखून आमी सुख दुःख वांटून घेता. That's where prayer is important today. That's where this mass has a meaning today. आणि ही सकट सांगाता मेळोवंक आज हे मीस आमकां कारण जालां. दुसरें आमी आज नियाळ करचें सकट लागीं सरचें. आज आयच्या सुवातेंत आमी काणी आयकली. प्रेस्त मनीस आनी लाजर. लाजरा लागीं अब्राम आसा, लागीं आसा. अब्रामा लागीं लाजर आसा, लाजरा लागीं अब्राम आसा. देवा लागीं अब्राम आसा, अब्रामा लागीं लाजर आसा. पूण आज तो प्रेस्त मनीस एकसुरो जाला. प्रेस्त मनशा लागीं कोणी ना जाला. आमचे काळीज, आमचें मन, आमचो आत्मो देवाक लागीं सरूंक जाय आनी देवाक लागीं सरच्याक लाजराची काणी आज आयच्या सुवातेंत आमी आयकली. देवळांत लागीं आसले द्वारे आमी खंय लागीं मेळोवंक, लागीं सरोवंक साथ दिना. लागीं सरोवंक, लागीं रावंक, लागीं येवंक मागणें देवतेंक आमकां सादी करता. सकट लागीं सरया, सकट सांगाता मेळ्या, सकट लागीं सरया. आमचे ताळे एक करया म्हणलो तिसरो श्लोक तो आमी आज गायले, 2 कोटी ते कथा गायले. तिसरो श्लोक तातूंत
जीक मेळ्ळी. आमचे ताळे एक करची आज गरज आसा. आमी क्रिस्तांव म्हणल्यार आमचो ताळो एक करची, आमी सांगाता मेळून आमचो ताळो एक करची गरज आसा. कित्याक गरज ती सांगाता मेळ्ळे द्वारे व्हड आसा. सांगाता मेळून जीक जगूंक साध्य आसा. निमाणे मुखाच्यान मरी खगोळ सुचे मरी खगोळ सुचे विशयांत वाद विवाद प्रतिवाद आमकां आयकूंक मेळटा. मरयेक आमी देव केलो आमचो म्हणून कांय कडेन कोंकणाची आमकां आमच्या विशयांत कातोलीक धर्मा विशयांत शिकूंक जाता. मरयेक खगोळ सुचे आमी कित्याक संवसारांत जियेल्ल्या मनशां पैकी मरये बरी पवित्रपण जियेल्ले आनी व्यक्ती आमकां पळोवंक मेळचे ना. देवान मरयेक पातकां भितर राखलें. जो बाप्तिस्त आसलो तो ओल्ड पातकांत जल्म जाल्यार जेजून ताका मनशां मदें जल्मले पैकी उंची व्यक्ती म्हणून स्थानीक जो सांगलें. पूण मरयेक देवान सुनीसून काडलें आनी देवान तिका एक विशेष व्यक्ती जावन आमच्या मुखार दवरलें. सारके जिणे बूक आमी पळोवंक आमचे बूक आमचे जिणेचे बूक आमी नेरान पळोवंक आमकां मरयेक आदार जावन आसा. एक फावटी अशें घडलें काल्पनीक घडीत तें उमेदा. पेद्रो भोव स्ट्रिक्ट मनीस, सरकार तो कोणाक सोडिना. सरकारच्यो सावय ह्या पेद्रो लागीं आसात. तो सरकार भितर कोणाक सोडिना. जर तुज्या जिवितांत तुवें बरें केलें जाल्यार तो पेद्रो सरकार भितर सोडटलो. पूण एक फावटी जेजू सरकार भितर येत आसतना पातकांत पडले व्यक्ती सरकार भितर आसले जेजू पळयता आनी पेद्रोक जोर करता. तुवें कशें तिका मातकी मनशाक सरकार भितर सोडलें. तुवें तांकां सोडूंक नजो आसलें. तांचे जिणे बूक पळय. त्या जिणे बुकार कितले पातकां तांणी केल्या म्हणून आसा. तो पेद्रो म्हणलो पातकी सरकाच्या दरवाज्या लागीं येतात आनी हांव तांकां फाटीं राखता. पूण ते पातकी मरये लागीं फाटल्या दरवाज्या लागीं येतात आनी मरी फाटल्या दरवाज्यातल्यान फाटल्या बाबल्यातल्यान ती विनंती करून तांकां सरकार आपोवन व्हरता. मुखार बाबा भयणीनो एक काल्पनीक घडीत आसता. पूण मरयेक खगोळ जाल्लेद्वारे मरयेचें जिवीत पळयले द्वारे मरयेचें जिवीत व्हरोन पळयले द्वारे आमच्या जिविताक लिसांव आसा. आमच्या जिविताक अर्थ मेळटा. मरयेचें जिवीत सुखाचें नासलें. मदर मेरीज लायफ वॉज नेवर अ बेड ऑफ रोझेस. तिच्या जिवितांत संतोष म्हणल्यार कारण कितल्या रितीन तिका मेळ्ळ्यात तें कळीत ना. कश्ट आसले, बंदावण आसले. शी हॅड लॉट ऑफ चॅलेंजीस. पूण आमच्या जिवितांत मेळच्या बंदावणाक आमच्या जिवितांत मेळच्या चॅलेंजाक मरयेक आमकां आदार जावन आसा. हाऊ शी स्टूड फर्म इन फेथ विथ ऑल दोज चॅलेंजीस. दॅट गिव्स अ लेसन टू अस बाय प्रेजिंग मेरी, ऑनरिंग मेरी टुडे. आमी आज मरयेक खगोळ जाले आनी मरयेक खगोळ जाल्लेद्वारे आमच्या जिवितांत कशें आमी जिवंक जाय तें आमकां एक लिसांव मेळटा. एक फावटी चार्ल्स इस्ट पेटे गेल्ले पाटी आयले आनी ते हॉटेलांत एक रूम रावल्ले आनी अशें ते पाटी येत आसतना लिफ्ट पाड जालो आनी समोर ते 4 जाण वयर चडले. सोडून 18 माळयेक पावले. आसोन खेळून म्हणले एकामेकाचे पांय म्हणून तमाशे करता 18 माळयेक पावता आसतना एकलो म्हणलो हांव सावी आर्ला सोडना. 18 माळयेक ते सोडून आस्कार मुस्कार सोन म्हणले 18 माळयेक पावले आनी थंयसर पावले वेळार ताचो एकलो इश्ट म्हणलो हांव सावी सोडना. पागल हांव सारी
अंतिम विस्ताराद्वारे सर्गाची सावी तो सोडून गेलो. आम्ही आमच्यो सावयो सोडून वचचे नाका. आमच्यो सावयो सोडून वचूंक आमी कारण जावचे नाका. सांगाता मेळचे हांवें सांगलें भोव गरजेचें. आज आमी सांगाता मेळ्ळे 4 जाण इश्ट ते तांचे सावी वचून गेले. एकाच कुडांत ते आसले पूण एकट्यान ते पाटी वचून सावी हाडून सर्गाचे तांच्या कुडाच्या बागेंत तांणी उक्ते करूंक साथ जाय. आमी हांगासर सांगाता मेळिल्ले एकामेकाक आमी सर्गाच्यो सावयो वांटून घेतले एकामेकाक आमी कुमो केले एकामेकाक आमी सांगात दिले एकामेकाक आमी लागीं आयिल्ले खंडीत आमी सर्गाक पावूंक साथ आसा. लाजर आनी क्रिस्त मनशाच्या काणयेंत ते एकामेकाक लागीं सरोंक सरगोल्ले. आमी आज लागीं सरले सकड आमी सांगाता मेळून सर्गाक वचूंक आमकां कारण जाय आनी सर्गाची सावी आमकां उक्ते करूंक मरी आमकां आदार जाय. क्रिस्तकायेची आशा ह्या संवसारांत आसची ती सकाळी सर्गांत क्रिस्तकायेची आशा ह्या संवसारांत आसतना आसताच पूण ह्या बराबर कुमो करची उमेद ही आमकां आसूंक जाय. कुमो करची उमेद आमकां आसल्या कारणान आल्फ्रेड ड्युरर आनी आल्बर्ट ड्युरराची काणी आमी परत मदीं हाडूं येता. एकामेकाक कुमक्याचे हात ते दितात, शिकपाचे हात ते दिवन आदार जातात. तशें आमी सरकाराच्या पावच्याक आमी दिल्लो कुमकेचो हात आमकां आदर असो जाय. क्रिस्त मनीस आनी लाजराची काणी आमी नियाळ करता आसतना मरयेक ओगळ जाता आसतना सांगाता मेळटा आसतना सांगाता रावता आसतना आमी खंडीत जावन सर्ग जोडूंक साध्य आसा. ते जोडूंक हें क्रिस्ताचें बलिदान आमकां आदाराचें जावं दी. आमीन. सर्वांक उबे रावया. आमचो बोबाट आतां आमी सांगता सत्मंत देवा देवा बाबा सकाळी विचार आसतना आनी जेजू क्रिस्तान ताच्या एकट्या आमच्या सगळ्यांक जो पवित्र आसा हांव कुवार नंतर मोठ वेले ताका आनी वस्तुस्ते ताका उत्साह जालो तो मेला ताका घेतलो तो मेला घेतलो दिस इज जीवन जगत सकाळ सत्य जायत्यो गरजो आसात. क्रिस्त मनशा बरी कांय थोडी आशा आमकां आसा. लाजरा बरी आमकां सर्गाक आमची आशा आसा. आमची आशा, आमच्यो गरजो, आमची देसांवां, आमची विनवणी, आमकां कितें गरज आसा तें सर्व ह्या आदार मुखार सर्गे बापाक पेटोवया. आमचे बसत पवित्र सगळे बसत आतां आमी मागया. आमची जबाब जावन दी. मरिये माये सांगी बापा आमचे मागणे आय. मरिये माये सांगी बापा आमचे मागणे आय. बापा पाप साहेब दीस आनी पवित्र सभेच्या सर ओडीला पवित्र सभा चलून व्हरूंक गरजाची कृपा पवित्र आत्म्याचो आदार तांकां दी म्हूण मागता. आमची जबाब मरिये माये सांगी बापा आमचे मागणे आय. राजकीय मुखेल्यांनी आपूण लोकांचे सेवक म्हूण मानून घेवन जात मेक लेखी नासतना लोकांच्या बरेपणा खातीर ताणें वावर करीशे पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन तांकां भर म्हूण मागता. आमची जबाब मरिये माये सांगी बापा आमचे मागणे आय. आमच्या हाताचो वावर सुकोड कर. नवी फळां बळे आमकां दिल्ल्या आमी तुका अर्घ दिता. कितें सन्मान नासतना कृशीचो फळ लोक आमचो फुडार चलोवन व्हरूंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. आमची जबाब जावन आसाय मरिये माये सांगी बापा आमी मागणे आय. सर आमचे कुटुंबाक आशिर्वादीत कर. ह्या विसाचो फळ आनी नवी फळां भेटिल्ल्याचो परिणाम जावन आमच्या कुटुंबांनी राजी संदन एकवट मायको आसूं दी म्हूण मागता. आमची जबाब जावन आसाय मरिये माये सांगी बापा आमची मागणी आय. सर युवक जाणां तुका समर्पिता.
आत्मीक तशें धार्मीक सांगती तांणी अस्कत दाखोवन तांचे थंय बरें मन रच म्हूण मागता. आमचे जबाब जावन आसा पवित्र युक्रिस्ताचो संग्राम भावार्थी कुटुंबाचो एकवट पचारता. ह्या बलिदानांत वांटो घेतल्याक आमी सर्वांनी कुटुंबां तशें फिरगची संतोषान जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. आमचे जबाब आज मून सायबिणीचे फेस्त आसा करून वांटो घेतलेल्या हरेकाक सदस्याक फुलां या फुलपाकली दिवंक सहकार करिश्चे आनी ही तांची तांकां तुज्या बेसांवांनी भर. तांच्या मुखल्या फुडाराक तांकां आशिर्वाद कर म्हूण मागता. आमचे जबाब आयच्या दिसा हांगासर आसच्या सर या जगाक तांच्या दिसावाक वावरान जैत लाभय. तांकां बरी भलायकी दिवं पवित्र आत्म्याचो आदार दी म्हूण मागता. आमचे जबाब सर्गीच्या बोंदळ बाबा आमची मागणी आमची तेसावां आशा विनवणी अत्रेक बेन बिरांत हे सर्व तुझ्या मुखार पटयता. तुझ्या कुशेक आमी काल सांगू आनी एकवटान जिवंकू एकामेकाक आदार दिवन एकामेकाक कुमो करून आमचे जिवीत बांदून हाडून आमकां तुजो आदार लाभय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें.
बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र ज्ञान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमचे सुमयेन येशू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुशेन कश्ट करून सोसूंक वयच्या आदी ताणें मुडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे कसत समान तुमची तेच वंशातच ताणें कास घेतली तुकाराम दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातल्यान पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नवी आनी सस्तीक कालराचें हें रगत पातकाचें भोगसाने मेळच्या तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशाक सर तें बरपतलें हें म्हज्या अभ्यासान करात बाबा सोबत परगटू जेजूच्या मरणाचो आनी कडोरची पटपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो हुंडो आनी ही सडवणीची कास तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परात हे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाबूल बापा लुड्स डॅनियल आमच्या मुली बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मनान हाड त्या आमच्या भाव भयणीची कातून ताका तुज्या इश्टा दोनीक मेलेल्या समजतात तुझ्या पोळ जोडीत तुका बोवार पळोवंक भाव कर आम्हा सगळ्यांची दया करून आमी मागता आंकवार बरी देवाची माये सांगाती भाग्यवंत दर दुतार आनी स्वर्ग काडी तुका मानून घे त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासऱ्याच्या सुखान आमकां वाट होती ताच्या सांगाताक तुजी मोय मागूंक आमकां भाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या भाव वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू दय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वधन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमचे सुने जेजू क्रिस्तान आमकां भोव व्हडलें मागणें शिकयलां आमी आज सांगाता मेळ्ळेले ह्या संदर्भात ते जेजून शिकयल्या मागणें आमी आतां सांगाता पावले आमच्या सर्तीच्या बागड्यांच्या सोडवणदाराचे जो क्रिस्ताचे येणे बरोबर शांतरेतल्या आमकां तुझे उदार बाग वळखीन सर पापांतले सुटे आनी सर्व आकांतांतली वाटे सुमयांचे जो क्रिस्तान तुझ्या गर्भगतांमुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकेचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवाडाचेर दिश्ट कर आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येताय आनी राजवट
तुमचे कार्य ससनाच्या ससनाक सोम्याचे शांती सदाकाळ तुमचे सोमे असो आम्ही सांगता मेळ्या एकामेकाक आम्ही आता शांती मागू पुढे मोगाची नवकसर साजिसू देवाची शेळी संसाराचे काम करतात या शेळीच्या जीवनात आम्ही सांगाता मेळ्या आम्ही सुभागी तुम्ही भलायकी मेळटली
प्रितीच्या बापा जन्मलेल्या त्या आमच्या पर्यंत वारले आमच्या संसार सोबरवसो आणि मनुष्याच्या सडवणसो पाते म्हणून आम्ही ओळखता देखून दिनवाशान संतोष बरीच काळजात तिच्यावर मी मनुष्या सैमाना इलेल्या तुझ्या पुता मोठ्या आणि दाकासुराच्या रूपाने मी घेतला तिच्या आदरात जेजू ख्रिस्ता कर्त्रे गुण सोडून बाबांतात आपलं सोडून धर्म मानून घेऊ आणि त्याचे पोटात सदाकाळ जीव कुसुमेस्त मनुष्यात पाव कर म्हणून आम्ही मागता त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावे My dear friends, we have celebrated the Mass in Konkani, which all of us understand. And then we praise and thank God for giving us our Blessed Mother. This Mass was in honor of our Blessed Mother. And we know that she still guides us. And in order to facilitate this Eucharistic celebration, we have Father Vishal Monis, who has come all the way from Bangalore. And I welcome Father Monis to Nasik. And I am grateful to him for celebrating this Holy Eucharist for us. Father Vishal has some relatives in Satpur also. And I am grateful that he was able to communicate to us the great message of Our Lady based on this Gospel. How we ought to always be in God's presence, understanding what He gives us. Thank you, Father Vishal. I am grateful to Henry Menezes, who has coordinated this Eucharistic celebration, contacting various people, especially the Konkani Association of Nasik. May Our Lady continue to bless Henry and his family members, to the Divyadan brothers and Capuchin brothers who have signing up for this Eucharistic celebration. And all of you, my dear friends, you make the assembly great because the Lord gives us courage, the Lord gives us a lot of blessing. And when we pray together, this is what exactly what we have done. आज मोती साहेबांचे फेस्ट थोडा भक्तीपणान फिरकस म्हणून आम्ही एक जाऊन आम्ही संभ्रमान आचरले मोफत तयार केलेल्या सर्वांचो हांव मोठ्यान उपकार बावडपाक शेता पहिल्या सभेत काळ जाता उपकार बावडता धन्य देवाचो एका कुटुंब भाशेन हे मोती साहेबांचे फेस्त आचरसूंक ताणें आमकां फावो केल्ले पासून आयचे मिसाचे बलिदान मेळयल्या मनादी बाब फादर विशाल मनीस हो आतां बरे संदेश दिल्या तुमकां काळ जाता हांव उपकार बावडटा तशेंच सांगात दिल्ल्या सर ह्या जागाक पयल्या मिसाच्या बलिदान सांगात दिल्ल्या सर ह्या जागाक आमी देव बरें करूं हे मिसाचे कार्य करूंक अवकाश कर दिल्ल्या डॉन बॉस्को देव टेंपलाच्या मानादी बाब फादर आयवन तशेंच ह्या फिरकतेन सेवा दिवन आसल्या सर ह्या जागाक तशेंच हांगा हजाराच्या सर ह्या जागाक सर रिलिजियस भाव भयणीक आमी आभारी मानता आयचे मिसाचे कार्याक अपूर्वायेन गायन केल्ल्या दिव्यानाच्या सर ब्रदरांचो कापुजीन ब्रदर्सांचो होली क्रॉस देव टेंपलाच्या गायन मंडळीचो तशेंच आयच्या लिटोर्जीक मुखेलपण घेतल्या सर सान्यांचो तांकां सांगात दिल्ल्या तुमकां सर्वांचो हांव उपकार बावडटा आयचे रुची बरी जेवण तयार करून कुमक केल्ल्या समरवैकारान आयचे मिसाचे बलिदान आनी सर कार्य सोडून कुमक केल्ल्या सर दानीचो हांव काळजांतल्यान उपकार बावडटा मरी मांय तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आनी तांच्या वावराचेर दाराळ आशिर्वाद मागून धाडून दी म्हूण मागता आयचे दिसा आल्तार सोबयल्ल्या SHTC सिस्टरांचो आनी तांकां सांगात दिल्ल्या फिरकतकारांचो आमी आभारी जावन आसा आनी कोणाक उपकार मागूंक चुकला तर हांव सर्वांच्या तर्फे सर भाव भयणी देव बरें करूं म्हणटा मोगाचे न्हू मिसाले उपरांत सर्वांकी रुची बरी जेवणाचे मांडवळ केल्या सर्वांनी मोगार स्विकारचे म्हणून सर सान्यान आमी तुमचे कडेन उपकार मागता कोणाकी कुशेन दान दिवंक आसा तर भाव हेनरी मेनेजीसा कडेन दिवेत मागता सर्वांक मोदी सगळीचे बरे फेस्त इफ एनीवन विश टू गिव कॉन्ट्रिब्यूशन यू मे गिव टू मिस्टर हेनरी मेनेजीस देव बरें करूं थँक यू ऑल एक दोन तीन आसा दोग जाणांनी देव बरें करूं म्हळें आतां म्हणजे आमी हांव आमच्या विगाराक देव बरें करूं म्हणटा आय थँक फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट द पॅरिश प्रीस्ट हियर ऑफ सेंट डॉन बॉस्को चर्च नासिक थँक यू वेरी मच फादर फॉर
सर्वस्व तुमचे सोबे आसो